देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक ह्या मागण्यांत भाग घेवंक तुमकां मायमोगाचो येवकार दिता. तुमी घोडेक 5 स्टार्ट केलां आसतलें मागणें, पूण आतां आमी परतून तातूंत खोलावया. पयलीं सुवातेर आमच्या हात अशें उंटेन दवरया आनी दोळे बंद करुया, पाट स्ट्रेट दवरया. देव सगल्याक आसा, तो सदांच आसा. सुटकेच्या पुस्तकांत ताणें आमकां सांगलां तो आसा म्हणून. पूण तो आसा खरो, आनी आमी धर्मदुताच्या इतिहान सांगलां आमी ताचे सोबे आसाव, जियेताव आनी भोंवताव. तर आमचो रिस्पॉन्स कितें आसूंक जाय? जेजूनच आमकां आपयल्यात ताचे एकवटांत रावच्याक. म्हजे सोबे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रिगून रावतां. दर सुस्कारांत आमी ताचे सोबे रिगून रावता, सुस्कार भायर सोडटना आनी सुस्कार भितर घेतना तो आमचे सोबे रिगून येता. तो आमचे सोबे रिगता आमचे कुडींत, मनांत आनी ओतम्यांत. हो अणभव आमी घेवया, ह्या अणभवांत आमी रावया. आमचो वेळ सदांच सकाळींतान सांजे पर्यंत आनी रातचो पर्यंत जेजूच्या एकवटान हे भाशेन रावया. हे भाशेन आमी जिवया. आमचें जिवीत ताचेर मांडून, आदारून, सारून ते भाशेन जिवया. आनी हे भाशेन सादता आसतना जेन्ना गाब्रिएल दूत मारयेची आयलो तेन्ना तिणेन देवाची येवजण हे भाशेन आपल्या जिवितान पत्करली. देवाची येवजण आमचे पासत जेजू सोबे आसा ती आमी पत्करया. सायबीण मायन म्हणलें ते भाशेन आमी तोच मनोभव पत्करया. हांव सर्वेस्पराचो चाकोर जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा पोरमणे. सुस्कार भायर सोडटना सगळे आमचे ताचे स्वाधीन करया, ताका भेटोवया आनी सुस्कार भितर घेतना ताच्या येवजणी पोरमणे आमचे म्हजें जिवीत घडोवन येवं दी. जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा पोरमणे. एक एक लेवल आमचो जेजूच्या एकवटान वाडत आसा. आतां हें सगळें आमचें जिवीत ताचे सोबे आदारून जियेतना तरी पूण हो दृश्य देंवचार आमकां आपल्या ताब्यांत करतलो आनी आमी आपल्यापणान पडटल्या तेन्ना आमकां सगळो वावर करता तो जोड जावंक लागतलो. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या बारा खाल आसात ती म्हजेशी ह्यात. तर जेजूशी आमी रिवंक जाय रोखडींच. तर म्हजें जीव तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान घडटलें. तर हे भाशेन सुस्कार भितर घेतना ताचो मनोभव आमी पत्करया. तो दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी आमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर आमी न्हय ताचो वावर आमी पत्करया. म्हजे सोबे ताचो वावर आसा तो आमी पत्करीत जाल्यार आमकां समाधान मेळटलें. तर म्हजें जीव घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक हळू म्हजें ओजें. ताच्या एकवटान ताचो वावर आमी करीत तर एकदम सोंपें जिवीत आमचें जावंक लागतलें. ताणेंच आमकां कळयलां. तर हे मनांत धरून आमचो दिसपट्टो जो वावर आसा तो ताच्या एकवटान करीत तर तो एकदम सोंपो जातलो.
आमी फकत प्रत्येक सुस्कारान जेजून बरोवन येवया. जेजू 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 म्हणून सगळो सुस्कार भायर सोडया आनी ही पळय सगळीं ताची उतरां आसात ती आमी पाळया. शे की हांव म्हजो न्हय, हांव जेजूचो एक सांदो. तर जेजूचे आत्म्या भाशेन म्हजी ती इंतेसांव आसूंक जाय. तो म्हाका तें कळीत कोत्ता, ताचें इंतेसांव कितें पळय तें आनी म्हजें सगळें कितें पळय तें. तर म्हजी चिंत ना हे भाशेन हांव जेजूचेर आदारून तर जियेत जाल्यार चिंत ना म्हजी बदलतली. ताच्या स्वतांत हांव घडोवन येतलों. नाजाल्यार आपल्यापणांत रावत तर स्वार्थीपणाची चिंतना म्हज्या मनांत येतली. हांव म्हजेंच पळयतां, देवाचें न्हय, देवाचे मोहिमे पासत न्हय, म्हजे मोहिमे पासत. तर म्हजें येवजण हांव कितें कोत्तां, म्हजी चाल ती जेजूची चाल जावंक जाय. ताची वाट म्हजी वाट जावंक जाय. आनी हे परी ताका एकवटो नासत तर ते तो करून घडून हाडटलो. हांव फकत ताचे मोहिमे पासत जियेतलो जशे भाशेन जेजू जियेलो. सगलो वाव ताणें फकत बापाचे मोहिमे पासत केलो. आनी ताची चिंतना, ताची उतरां ताची नासलेली, फकत बापायची आसलेली. तेच भाशेन आमचें सगळें जेजूची उतरां करून येवं, आमचें सगळें घडोवन येवं दी. जेजू तूं म्हाका थाराय हाड, तूं म्हाका घडोवन हाड. सगळे आमचे मदें आपलेपण आसा तितलें जेजूचे स्वाधीन केलें की आमी सारकींच बदलतल्या. आळसाय, इमटेपण, पोजडपण, राग, पोठात, निर्डुकाय, आळसाय, जेजू हे सगळे म्हज्या जिवितान हांव तितलें तुज्या स्वाधीन कोत्तां. आनी तुजी सुडसुडाय, तुजें आजीरपण हांव पत्करतां. तुवें सांगलां जागृत रावात म्हणून. तुजें सगळें जेजू हांव जागृत रावतलों. आतां आमी जेजूचें उतर जेजूक स्विकारूंक आमी तयार जाल्लीं आसा. जेजू बरोबरूच आसा, पूण ताचो एक भाग जिवितांतलो आमी पत्करया
नियाळया आनी ताची सारकी थंयसर आमी घडोवन येवया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचे मदें कोण एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण समजात आनी तो मोद्यांनीर तांगेर वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उश्णे दी. म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावन सरला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी तो भितर थावन अशी जाप दिता, म्हाका त्रास दिवं नाका. आतां दारार खीळ घाल्ली आनी म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेले हांव. म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना. आनी तो दारार मारीतूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगतां, तो मनीस इश्टागतीक लागून उठून दिना जाल्यार ताचे कोरोनायक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगतां, मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागीत तो घेतलो, सोदीत ताका मेळटलें आनी दार मारीत ताका तें उगडटलें. आपल्या बापाय लागीं कोण मासली मागीत जाल्यार तो ताका मासले सुवातेर सोरोप काडून दीत असो तुमचे मदें कोण आसा जायत? वो तांती मागीत जाल्यार तो ताका विचू काडून दीत? तुमी वायटूय जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बरी वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार त्या परस अदीक तुमचो स्वर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना? आमी त्या संदर्भान ते घडणेंत हाजीर जावया. आतां जेजू आपल्या शिसांक सांगता, इश्ट मोद्यांनीर आपल्या इश्टा पासत कितें मागूंक येता. उणो मागता, जेवणाचें कितें तरी दी म्हणून ताचे कडेन विनंती करता. तो भितर सावन अशें म्हणटा, जायना. खीळ घाल्लेली आसा, भुरगीं न्हिदलेलीं आसा आनी म्हज्यान तें करूंक जायना. पूण तो ताचो इश्ट बोगोर बोगोर विनंती करीत आसा आनी अशें जेजू म्हणटा, इश्टागतीक ना जाल्यार तो ताची कोरोनाय पयस करच्याक तो काडून ताका दितलो म्हणटा.
म्हणटच मागात आनी तुमकां आमी तुमी घेतल्यात, सोदात तुमकां मेळटलें, दारार मारात तुमकां उगडटलें. तर आमी वायटूय आसून आमच्या भुरग्यांक नुस्तें मागीत जाल्यार ताका सोरोप दिवचें ना, आनी तांतीं मागीत जाल्यार ताका विचूं दिवचो ना. म्हणटच सुर्गीचो बाप मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. तर आतां आमी त्या संदर्भांत रावन हें सगळें अणभवलेलें आसा. जेजू कडेन ही विनंती करुया, सायबा तुजें भितरलें जिवीत म्हाका उगडापें कर. हे परी हांव तुका भितरल्यान खोलायेन आजीर जातलों आनी तुजी चाल हांव पत्करतलों. म्हाका पत्करूंक तूं संदी दितलो. हो दुसरो भाग मागण्याचो आतां सोंपलो. तिसऱ्या भागांत आतां आमी भितर सरया. अशींच बसोन जेजूच्या एकवटान आसतना आनी सगळें आयकोन आमी ताचेर नियाळ कोत्ता आसतना ह्या सगळ्या प्रसंगाक आमी आजीर जावया. जेजू आमकां अशें सांगता की बापान आमकां ताचे सवें आपणायलेली आसा आनी ताका लागून आब्बा बापा आमच्यान म्हणूंक जाता. पूण आब्बा बापा म्हणूंक आमकां पवित्र आत्मो जाय. आनी तो तर आमी मागीत जाल्यार तो आमकां देव दितलोच. तर आमी पळयता कशे भाशेन त्रित्वेक आमी एकवटोन आमचें जिवीत सादता. जेजूक एकवटोन आसत तर जाल्यार तो बापाच्या एकवटान आसा आनी पवित्र आत्मो ताकाय प्रेरणा दिता. आमी पवित्र आत्म्याक हाजीर जावन ताणेन आमचें जिवीत चलोवचें. जशे भाशेन जेजूचें जिवीत पवित्र आत्म्यान चलयलें तेच भाशेन आमी तर जेजूच्या एकवटान रावन जेजूच्या त्या मागण्यांत आनी संबंदांत आपल्या बापायचे आमकां तर एकवटोन रावंक जाय जाल्यार आमकां पवित्र आत्मो जाय. आतां दुसरो मुद्दो घेवया. पयलें आमी आत्म्याच्या पावंड्यार इंतेसांव कितें पळय तें पळयलां. मनाच्या पावंड्यार तो कितें उलयता, तो तांकां कितें शिकयता ताका हाजीर जावया.
तर आमी कितें पळयता, कितें आयकलां, आमी सदांच पवित्र आत्म्याच्या घोटायेन सगळे आमी चिंतता, आमची चाल आसा ती पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेजू सवें दवरूंक जाय. जेजूची चाल आमचे सवें पोत करूंक जाय जाल्यार हे भशेन आमी जिवंक जाय. आनी तिसरो भाग म्हणजे जेजू कितें कोत्ता. जेजू आमी पळयता सगळे निर्णय घेता तेन्ना खूब वेळ मागण्यांत जाता की रातभर. तो आपणाची वस्तुकी करिना, मागण्यांतल्यान सगळें कोत्ता. आमी तेच भाशेन म्हत्वाचे निर्णय घेता तेन्ना आनी हेरांनी जेजूच्या एकवटान रावन वेळ सारून आमी तो वावर फुडें व्हरोंक जाय. आमी सहकार कोत्तेले सायबीण मायन केलो ते भाशेन तर आतां हो वेळ संपत आयिल्लो आसा, तिसरो भाग मागण्याचो. आनी आतां आमी आमचे बापा म्हणून ताचें राज आमचें सगळें स्थापन कर म्हणून आनी आमी ताच्या एकवटान रावंक म्हणून हे मागणी पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. आतांची ताळटां घासया आनी दोळ्यांच्या पाकळ्यांचेर लावया. जेजूच्या एकवटान सगळो गोदवेळ सारीत रावया. प्रत्येक संस्कारांत तें सोडचें न्हय.
कपडार दोळ्यांचेर गालांचेर नाकांचेर ओंठांचेर आनी जोबड्यांचेर आनी गोमटेचेर दवरया परतून घासात ताव येर येता वयर वयसान फाटीं गोमटेचेर पुऱ्यात परतून घासात आनी कानाचेर लायात परतून घासात भुजांचेर दवरात उजवा हात दाव्या हाताचेर ओडात दावो हात उजव्या हाताचेर ओडात आतां फुडल्यान फाटल्यान दाव्या पांयाचेर ओडात उजव्या पांयाचेर आतां घासून दोंपराचेर धरात कशें गेलें मागणें कशें बरें जातलें पयले सुवातेर आमचो पोज बसपाचो पोज पळय आसा तो आमी तसोच दवरूंक जाय पाट स्ट्रेट दवरूंक जाय ती पाट स्ट्रेट दवरपाचें एकदम म्हत्वाचें आनी दुसरें म्हणजे आमचे हात हे भाशेन हात जोडले की ना शक्ती आमकां कोणी दितली सगळें पळय नॅगेटीव आहा तें पॉजिटीव जातलें जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान प्रत्येक सुस्कारान रावता आमी म्हणलां पळय तें देव एकदम सिरियस घेता आमी तें सिरियस घेना कित्याक आमी वयले वयर जियेता पूण तो सगळें सिरियस घेता हें जाणा जावया ताका लागून आमची डिले जाता आमी आळशीपणांत आळसायेंत जियेता तें सगळें आतां सोडून दिवया जितली आमी जेजूच्या एकवटान रावतल्या तितली आमी सुडसुडीत जातल्या चतूर जातल्या जागृत जातल्या जेजून आमकां हें सांगलां तर तें आमी पाळया म्हणटत दोळे धांपून मागीर आमी पयलो भाग देव सगळ्याक आसा ताचे सवे आमी जियेता भोंवतानी आसा ताका आमी एकवटून रावया ताचे सवे आमी रिगून रावया तो आमचे सवे रिगून रावता हांव चाकोर जावं म्हजे सवे तुज्या उतर पोरमणें हांव कश्टवता जाल्यार तुजे सवे तूं म्हाका समाधान करतलें म्हणजे ताचें जूं आमचेर घेवन आमी दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचें जावन तो आमकां समाधान करतलो वावर आमचो न्हय वावर देवाचो तो म्हजे सवे कोत्ता हें मनांत धरून आमचो वावर आमी फुडें व्हरूंक जाय तेन्नाच की आमी खरीं क्रिस्तांवां जाता आनी मागीर आत्म्याचे पांवड्यार आमची सगळीं इंतेसां मनाच्या पांवड्यार आमच्यो सगळीं चिंतनां आनी सगळ्यो आमच्यो येवजण्यो हे सगळें जेजूच्या स्वाधीन करून तो आमकां बापाशी वत्ता हांव वाट जिवीत आनी सोत कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं ताका एकवटून रावतना आमी तो आमकां बापाशी व्हरतलो आनी आयज ताणें आमकां कितें सांगलां पवित्र आत्मा मागात हें तुमकां सोंपेपणी घडोवंक लागतलें तर पवित्र त्रित्वी आमचे सगळें सगळो आसा ताका लागून आमी केन्नाच एकसुरी ना भायल्यान एकसुरीन दिसत आमी पूण भितरल्यान देव आमचे सगळें आसा जाल्यार सगळो संवसार आमचे सगळें आसा आनी स्वर्गूय ताच्या एकवटान आमी जिवया पयलो भाग दुसरो भाग कसो गेलो आमी तातूंत हाजीर जाल्या की ना आमी आहा तें पळोवया थिंचर तें आयकलां आमी ताका लागून हें आमी मनान कोत्ता आनी तातूंत आमी अदीक आमचें जिवीत खोलायेन सादता तिसरो भाग इंतेसां चिंतनां आनी येवजण हें सगळें थाऱ्यार हाडपाचें मागीर आत आमी सगळीं कुडीचेर ओडल्यात आत आमचें खरें पूण जेजून आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान आसा म्हणटच
तो आमकां पेकोवणी हाडटा. अच्छा, हें सगळें जालें. बरें. आतां 5वो भाग थोडें कितें बरोवन दवरपाचें, जेतून आयज आमकां कितें विशेश शिकयलां, ताच्या उतरांतल्यान कितें आमी समजून काडलां, जें ताणें आमकां शिकयलां, तें आतां आमचें सगळें फळ दिवंक लागतलें. ते भाशेन आमी आमचो वेळ आयच्या दिसा साधतले. तर आतां आमी हो वेळ संपोवया, हात जोडया, प्रत्येक सुस्कारांत सदांच जेजूच्या कोटान आमी जिवया. मागण्याच्याच वेळार न्हय, मागणें जावन आसा बॅटरी चार्ज जाता पळय त्या प्रमाणे मागीर ते डिस्चार्ज जाता. दिसभर मागीर आमी त्या मागण्याच्या घोटायेन आमचें जिवीत सादता. दर दिसा उदीक आनी उदीक खोलायेन आमचें जिवीत जियेता. तर आतां महिमा बापाक म्हणून हो वेळ आमी सोंपोवया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. आतां आमी पवित्र बुजवणेक तयार जावया, पूण मातशें कितें बरोवन काडात जाता जाल्यार, फकत नोंद करपाक.